Join Select Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Select Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. आम्ही सगळ्या जणांनी नरकासुराचे दहन आसूनी किंवा बाकीचे सगळे उत्सव आसूनी सगळ्याचेर कंट्रोल दवरून उत्सव करचे. आम्ही पळयता की पोल्युशनूय कमी करचे, आवाजूय कमी करचे, जेणे करून लोकांक डिस्टर्ब जावचो न्ही. आपल्या उत्सवात लोकांक डिस्टर्ब करचे न्ही इतकेच म्हजे मागणें आसा सगळ्यां कडेन. समेस्त गोंयकारांक दिवाळीच्यो आनी बाकीच्या सगळ्या भाऊबीज लक्ष्मी पूजन हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा. सांतिनेज रातभर कांठाळ्यांच्या म्युझिक लायतात म्हूण प्रकरण मानव अधिकाऱ्या कडेन व्हेला. अंदू ताचेर निर्बंध येवपाचे. पुलिसांनी नजर दवरची म्हूण मानव अधिकाऱ्यान सांगला. पुलीस रिपोर्टूय दितले. काय ना आमचे एक ते सगळ्या भुरग्यांचे एक ते थीम आशिल्ले म्हणजे तेंच्यांनी एक चिंतलेले की बाबा ह्या वर्सा आमी 2 हेजे नरकासूर करतलो म्हणून. सो आनी ह्या भुरग्यां युनीक कशें ह्या भुरग्यान आमकां ती आयडिया दिली. सो आमी म्हणलें करया म्हणून. त्रास मात जाले. फाटी लास्ट टायम आमचो भिजलो, कंप्लीट भिजलो. सो आमी कशें करून तर दुसरे दीस सगळे भुरगे एकठांय जाले. फूल खूब वगत काम केलें आनी लास्टाक आमकां आमचो नरकासूर रेडी जालो. बट इतले वगत आमचो नरकासूर रेडी जावपाचो ना. बट आमकां कळलें की 12 पर्यंत आमकां लास्ट टायमींग म्हणून. 10 अशें ना, परमिशन आमी सगळे घेतलेले आसा. 12 पर्यंत आमकां टायमींग दिला. बट हांगा सद्या कोण ना अशें आमचेर कंप्लेन की हांगा जे लोक रावता ते बरे हितून तांकांय खबर आसा एक दीस नरकासूर म्हणून. काय ना आमी पावसाक चिंतून आसलेले. आमी 3 उबारले मागीर अचानक पावस पडले. मागीर आमी गडबडीन अशें वयर चडोन भुरग्यांक बीन एकामेकांचेर बेळांत बीन हाडून आमी स्काय फोल्डिंग घातले. पावसान भरपूर आमकां त्रास दिलो कित्याक आमचे फुटलो नरकासूर परत तयार केलो, परत हे केलें आमी तोंड आमच्या पिठार परत आमी केलो. आमी आतां कितें 50-60 वर्सां जाली नरकासूर करता. म्हणजे आमी म्हाका आतां 50 वर्सां जाली. आतां आमची थर्ड पिढी आमची हे थर्ड पिढी करता ते मागीर तांकां हांव हेल्प करता. नागझर हांगा आसा तुमी फाटल्यान पळयतात नरकासूर आयज राती दहन करपाचें आसा. सो तेचें प्रिपेरेशन चालू आसा. पूण खंय तरी भुरगे म्हणटात इतले दीस आमी ल्हानपणाच्यान पळयत आयल्या की पावस नासतालो आनी खंय तरी गवत आमकां सुकें गवत मेळटालें. तातूंत आमी नरकासूर करून जळयताले. पूण आतां खंय तरी कागदाचो नरकासूर करचें पडटा आनी मदींच आतां 2-3 वर्सां जालीं पावस पडटा. खंय तरी हे भुरगे मोठ्या आशेन हे नरकासूर करतात. मागीर तेंच्या आशेचे खंय तरी निराशा जाता.